नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार। हांव ऐश्वर्या केरकार। लंच टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय आयच्यो मुखेल खबरो। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आपल्या घरकान्नीचेर आरोप करप्यांचेर दाखल करतलो मानहानीचे खटले, मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी। काँग्रेसीचे कार्यकारी समितीचे बसकेत बोवाळ। 2 वर्सां उपरांत बसका आफयल्यान कार्यकर्त्यांनी फुडाऱ्यांनी उक्तायली नाराजी। अंतर्गत मतभेद विसरून जिल्लो पंचायत तशेंच विधानसभा वेंचणुकीच्या कामाक लागात। काँग्रेसीचो गोय प्रभारी माणिकराव ठाकरेची सुचोवणी। पक्षाने नांव बदनाम करपाचेर जातली कारवाय, दिल्या शिटकावणी। खापरेश्वर देवस्थान कडले वडाच्या झाड करात साल्वार। श्रीपाद नायक हांचे सयत शिष्टमंडळाची केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी कडेन मागणी। पर्वरे उड्डाणपुलाच्या कामावेळार म्हत्वाची झाडांची जतनाय घेतली ना जाल्यार प्रकल्प उडयतले बंद। हायकोर्टाची कंत्राटदारांक तोंडी शिटकावणी। आणि 143 होमगार्ड भरते खातीर दुसऱ्या दिसाय उमेदवारांची गर्दी। पहिल्या दिसा 6000 जाल्यार दुसऱ्या दिसा 1000 परस चड उमेदवार अर्ज घेवन आयिल्ले जीआरपी कॅम्पसात। आता खबरो विस्तारात। सरकारी नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन जायत्या गोंयकारांची फटवणूक करपाच्या प्रकरणा वयल्यान आम आदमी पक्षा सयत हेर विरोधी पक्षा फुडारी आपले घरकान्नीचेर आरोप करतात। ताका लागून कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आपले बायलेचे नाव घेतिल्ल्याचेर मानहानीचो खटलो दाखल करतलो अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। फाटल्या सुमार 2 म्हयन्यांसावन गोंयांत कॅश फॉर जॉब प्रकरण बरेच गाजता। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात विरोधक जायती टिका करतात। 2 दीस पयलीं आपाचो राज्यसभा खासदार संजय सिंह हांणी भाजप सरकाराचेर फोग काडीत ह्या प्रकरणात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे घरकान्नीचें नाव घेतिल्ले। तांच्या ह्या आरोपांक आतां मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी जाप दिल्या। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आपल्या घरकान्नीचेर आरोप करप्यांचेर मानहानीचो खटलो दाखल करतलो अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिली। फाटले 7-8 दीस जाले ह्या विशयाचेर हांव उलोवंक नाशिल्लो। म्हणजे हे जॉबाक ज्यांच्यांनी पयशे दिल्या पळय न्हू तांच्यांनी कंप्लेनी केल्यो, तांकां आमी अरेस्टूय केले। सगळ्यांत पयलो इनिशिएटीव हांवेनूच घेतलो की तांकां भितर उडयलें आनी फ्री एंड फेर इन्वेस्टिगेशन एकदम ट्रान्सपरंट रित्या हेजें इन्वेस्टिगेशन करता। एकटोय मनीस सुटलो ना। विरोधकांक जाला कितें ताका कसलोच इशू मेळना आनी डे बाय डे ते म्हाजेर स्वता एलिगेशन करपाक लागलेले आसा। म्हणजे मिसेसीचेरूय एलिगेशन करपाक लागलेले आहा। खरें म्हटल्यार ती कसल्याच केन्नाच एडमिनिस्ट्रेटीव कामांनी सरकाराच्या खंयच्याच हितून केन्नाच भाग घेयना। पॉलिटिक्सान ती आसा, भारतीय जनता पार्टीचें काम करता। ओके, ती डे बाय डे म्हणजे बरें एडमिनिस्ट्रेशन, सरकाराचें बरें काम हें तेंच्यांनी पळोवन जो जाला। म्हणून अशा पद्दतीची बेजलेस एलिगेशन विरोधक गोंयांतले आनी आम आदमी पार्टी हे म्हजेर करपाक लागलेले आसा। हांव तांकां सांगपाक सोदतां की अशा पद्दतीची बेजलेस एलिगेशन करता पळय हांचेर कायद्यान सगळ्या वाटेंतल्यान कशा पद्दतीन आयदर इन्फॉर्मेशन घालप किंवा सूट फायल करप ही सगळी ऑप्शन ऑलरेडी चालू केल्या। जाता तितके बेगीन तांकां कोर्टाची नोटीसूय जी आहा पळय इशू करतलो, तितून एकटोय मनीस सुटचो ना। ती म्हाजेर अननेसेसरी जे एलिगेशन केल्या पळय हाजें उत्तर जें आहा ह्या लोकांक दिवचें पडटलें। तें कारण जेचें इन्वेस्टिगेशन हांवें स्वता सुरवात केल्या तेच्या पासून एक सुद्दां मनीस सुटचो न्ही, सामान्य मनीस अशा पद्दतीन त्रासाक पडचे न्ही। स्टाफ सिलेक्शन सुरू करपी हांवूच, कारण गोंयांत हाज्या फुडें ट्रान्सपरंट रित्या जॉब मेळचे। जेन्ना लोकांक कळ्ळें की आतां स्टाफ सिलेक्शनाच्यान भरती जावपाक लागली तेन्ना लोकांनी अशा पद्दतीच्या जॉबा खातीर पयशे तिसऱ्या मनशां कडेन जे दिल्ले पयलीं ते कंप्लेनी करपाक सुरवात करपाक लागले। म्हणून विरोधक सैर भयट जाल्या। हांगाले मागीर कोण ते दिल्लीचे आसुनी कोण आम आदमीच्या पार्टीचेर हांगा आसुनी एकटोय मनीस सुटचो ना। सगळ्यांत पयलीं जे बेलाचेर भायर आसात, जे स्वता एक्सायज स्कॅमान भितर गेल्ले, ओके, अशा पद्दतीच्या लोकांनी म्हाका शिकोवचो न्ही आनी म्हाजेर एलिगेशन करचें न्ही।
कोर्टाचेर बेलाचेर भायर आहा तेंच्यांनी पयलीं तपासून पळोवचें अगर हें जाता तितले बेगीन तांकां परत एकदां हांव सांगता की डिफेमेशन जें आसा तें तेचेर फायल करतलो हांव आनी म्हजी मिसेसूय बी फायल करतली डिफेमेशन ह्या लोकांक हांव कोणाकूच एकट्याकूय सोडचो ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सुमार 2 वर्सां उपरांत जाल्ली काँग्रेसीची कार्यकारी समितीची बसका वेगवेगळ्या विशयावेल्यान बरीच तापली. 2 वर्सां उपरांत बसका घेतिल्ल्यान कांय काँग्रेस फुडाऱ्यांनी नाराजी उक्तायली. सर आयज एक्झिक्युटिव्ह मिटींग जाली, तुम्ही प्रेझेंट असले, तेचेर कितें म्हणटा तुम्ही? ना ते अजून चालू आसा. आमचे घरा कडेन सॅबीन माई येवपाचें म्हणून हांव मातसो ना पण तुझे प्रश्न कितें विचार मांडले आसतले न्हू. ना हांवें म्हाजे कांय विचार मारूंक ना. तुजे कांय विचार काय ना ना तिका खूब म्हाजे आनी खूब सिरियल लोक उलयता पण तू सिनियर न्हू, तुजे विचार काय ना. म्हाजे विचार हांव टायमार दिता. सर तुम्ही खंय रागार दिसले 2 वर्सांनी मिटींग आपयल्या म्हणून? इट इज करेक्ट. सगळे रागार आसले 2 वर्सां मिटींग आपयल्या. 2 वर्सां मिटींग मात मिटिंगेक खुबसो हिटेड आर्ग्युमेंट पळयला आमच्यानी बायलां कितें कितें जालें एक्चुअली मिटींग 2 वर्सांनी आतां फर्स्ट टायम कन्वीन जाल्ल्या कारणान ते 2 वर्सां जाली देड ते 2चे भितर आसता मोदें घेवंकूच ना. मिटींग घेवंक ना म्हणून ते मातशें जातलेंच न्ही. तुम्ही मातशें नाराज ना नाराज काय ना. आय मेड माय पॉयंट तुम्ही बेगीन कित्याक वयता? तुम्ही किती मुद्दे मांडले? तुमचे मुद्दे किती पण आतां फाटल्यान आयकपा हिटेड आर्ग्युमेंट जाता दिसतात. आनी काय सांगूंक शकना. तेंचे मिटींग घेवन तेच सांगता. जिल्लो पंचायत तशेंच मुखावेल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर मतभेद विसरून कामाक लागात अशी सुचोवणी काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन काँग्रेस कार्यकर्त्यांक तशेंच फुडाऱ्यांक दिली. तशेंच पक्षाचें नांव बदनाम करप्यांचेर कारवाय जातली अशी शिटकावणी तांणी दिली. काँग्रेसीच्या कार्यकारी समितीच्या बसके उपरांत तांणी पत्रकारांकडेन संवाद साधलो. 40 मतदारसंघात काँग्रेस पक्ष संघटना मजबूत करपाचे दिश्टीनूय कांय म्हत्वाचे निर्णय घेतले. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात सरकाराड आवाज काडपाचेरूय काँग्रेस कार्यकारी समितीचे बसकेत एकमत जाले. कमिटी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने सगळ्यांचं ऐकून घेऊन पुढल्या दृष्टिकोनातून जो कार्यक्रम दिलेला आहे तो संघटनात्मक की पुढच्या या डिसेंबर एंडिंग पर्यंत प्रदेश काँग्रेस कमिटी ही कंप्लीट केल्या जाईल आणि जानेवारी एंडिंग पर्यंत सर्व ब्लॉक काँग्रेस कमिटी, डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस कमिटी संघटनात्मक पूर्ण त्या ठिकाणी त्यांची सदस्य संख्या जी आहे पूर्ण केल्या जातील, कमिटी पूर्ण केल्या जाईल आणि त्यानंतर आम्ही जिल्हा परिषदेच्या ज्या डिसेंबर महिन्यामध्ये निवडणुका आहेत आणि त्यानंतर विधानसभेच्या ज्या निवडणुका आहेत त्या जिल्हा परिषदेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तयारीला सर्वांना कामाला लागावं, कामाला सुरुवात करावी अशा प्रकारच्या सूचना आजच्या बैठकीमध्ये देण्यात आलेल्या आहेत. एकूणच संघटन मजबूत करणे आजच्या बैठकीमध्ये संघटनेमधल्या ज्या जागा रिक्त असतील किंवा पूर्ण संघटनात्मक तालुका, जिल्हा आणि प्रदेश स्तरावर पूर्ण ज्या ठिकाणी जागा भरल्या गेल्या नसतील त्या सर्व जागा तात्काळ भरण्याच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा आम्ही सूचना केलेल्या आहेत. काँग्रेस म्हणून जो कार्यकर्ता आहे किंवा जे पदाधिकारी आहेत तो अशा प्रकारच्या मीटिंगमधून जाऊन बाहेर काही असे सांगणार नाही. जे काही सांगायचं असेल ते प्रदेश अध्यक्ष आहेत, आम्ही या ठिकाणी दिल्लीवर त्या प्रभारी म्हणून आहोत, आमच्याकडे त्या संदर्भामध्ये सांगायला पाहिजे. पण अशा प्रकारचं कोणी प्रेसमध्ये जाऊन कोणाचं चुकीचं जर रिपोर्टिंग बाहेर जाऊन करत असेल त्यांच्यावर सुद्धा आम्ही कारवाई करू, हे सुद्धा स्पष्टपणे सर्वांना आजच्या मीटिंगमध्ये मी सूचना दिलेल्या आहेत. बाणावले मतदारसंघात काँग्रेसीचो उमेदवार दवरपाविशीं केल्ल्या स्टेटमेंटा वयल्यान काँग्रेस फुडारी अंजली निंबाळकरान यू टर्न घेतलो. मिडियान वेगळेच दाखयल्ल्याचो दावोय तिने केलो. तुम्ही मिसकोट झालं ते काय स्टेटमेंट हे केलेलं आहे. मी स्ट्रिक्टली आता इन्चार्ज सरांनी जे सांगितलं प्रोसिजर कशी असते, काय करतायत ते व्यवस्थित सांगितलेलं आहे
आणि प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये जाऊन मी सगळ्यांना हेच सांगतेय की आपण ऑर्गनायझेशन स्ट्रेंथनिंगसाठी मी इथे ग्रासरूट लेवलला कोण वर्कर्स आहेत त्यांचं अभिप्राय काय काय आहे, पार्टी कशी बांधली पाहिजे आणि कोण कमिटीमध्ये घेतलं पाहिजे त्याच्यासाठी चर्चा केलेली आहे. पण निश्चितच तुमचं स्पेसिफिकली तुम्ही बेनोलिन विचारताय तर तुमची इच्छा काय आहे ती मी इन्चार्ज पर्यंत सांगून डिस्कशन करून पार्टी इथली जी डिसाईड करेल त्याच्यावरती हायकमांडला सांगण्यात येईल अँड द डिसिजन विल बी टेकन ॲट द हायकमांड लेवल. बट आय टोल्ड द पीपल आय एम विथ यू. तुमचे जे व्ह्यूज आहेत इट इज माय पर्सनल व्ह्यू की तुमचा जो पेन आहे की तुम्हाला इथे काँग्रेसचाच कॅन्डिडेट पाहिजे ते निश्चितच मी काँग्रेसच्या इन्चार्ज पर्यंत म्हणजे माणिकराव ठाकरे आहेत त्यांच्यापर्यंत आणि नंतर ते लोक डिसाईड करून काय रिपोर्ट आहेत ते हायकमांडला पाठवून त्यांचं डिसिजन काय घेतील त्याच्यावर हे झालं. I don't know how you people caught it and how you people are showing it in the media. काँग्रेस आमदाराचो तो व्हिडिओ भाजपा फुडाऱ्यांनीच व्हायरल केल्ल्याचो दावो काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन केलो. भाजपाक वयर आयिल्ले कांय विशय चेपपाचे आसात देखून तांचे फुडारी काँग्रेस फुडाऱ्यांचेर नाकाजाल्ले आरोप करीत सुटल्यात अशें तांचे म्हणणे. वीडियो वायरल हो रहा है कौन का? बीजेपी ना, बीजेपी की डिमांड है ना. तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने वायरल किया? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी ने वायरल किया. बीजेपी ही सब कुछ कर रही है कांग्रेस के खिलाफ, कार्यकर्ताओं के और नेताओं के खिलाफ. वो वीडियो भी बीजेपी उसी तरीके से बात हो रही ना. आज जिस तरीके से जिस मुद्दे को कोई नहीं होते हुए जो उठा रही है और वो पुलिस इंक्वायरी करेगी ना, कंप्लेंट दी हुई है. बनाने की जरूरत क्या है सर? एवढा मोठा उन्होंने कंप्लेंट करने के बाद पुलिस उनकी गवर्नमेंट है, इंक्वायरी होगी उसकी, बरोबर. लेकिन उसके पहले पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की जो बीजेपी कोशिश कर रही है वो जानबूझकर कोशिश कर रही है. इस तरीके से जान एलिगेशन लगा के कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की उनकी कोशिश है. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. परवरे फ्लायओव्हराक लागून धोक्यात आयिल्ल्या 200 वर्सां पोरनो वोट साल्वार करात अशी मागणी खासदार श्रीपाद नायक हांच्या वांगडा दिल्ली गेल्या शिष्टमंडळान केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी कडेन केली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन तांकां सकारात्मक आश्वासन दिले. तशेंच उड्डाण पूल बांदतना हो वोट कसो वांटोवपाक मेळटलो हाचो अहवाल अभियंत्याक तयार करून म्हूण सांगला. कोण आसात आमचे प्रतिनिधी आसात तांकांय बी सांगिल्लें की बाबा ह्या विशयाचेर तुमी कितें तरी उजवाड घाला म्हणून. पण आमी पळयलें की अशेंच जालें, रेंगाळत उरलो विशय. लास्टाक आमी हालींच 2-4 दीस पयलीं आमी मागीर कॅन्डल लायट आनी मशाल जागृती यात्रा केली आनी ताजेर आमी निश्कर्श केलो की बाबा हो विशय जो पळय आसा तो हांगा सुटावो जावचो ना गोंयांत. म्हणून आमी आज नितीन गडकरी जे आसात जे रोड्स अँड जे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसात दिल्ली हांगा आयले, सगळे तुमी पत्रकार बंधू आसात आनी सगळे आमचे डेलिगेट्स, आनी तांकां एक मेमोरेंडम दिलें. आनी मेमोरेंडमाचेर तांकां सगळें सविस्तर आमी सांगलें की बाबा ह्या झाडाचें म्हत्व कितें आसा तें. म्हणल्यार तांकां सांगलें की बाबा हें झाड तें जालेंच कळ्ळें तुका. ताजे नंतर खुबशे पक्षी येतात थंय आमी म्हणटात भक्तीभवन, आमी म्हणटात की बाबा तो नागोबा आसा, वटपौर्णिमा, सगळे तांकां विशय ते सांगले. आनी खास करून हांव आमचे जे क्रिस्तांव भाव जे पळय आसात, जे ग्रीन ब्रिगेडीचे आसात आबेतीन बाब, तांणी ह्या कार्याक लागून खूब सहकार्य केलें आनी ताणें मुखार सरून हें ड्राफ्टींग करून एक मेमोरेंडम ताजे पर्यंत पावयलें आनी ताणें तें सगळें आतां वाचून आमचें कितें तें मुखार थारायता म्हणलां. आनी कन्सल्टंटा कडेन आमची थोडी वार्तालाप जाली आनी कन्सल्टंट व्हेरी पॉझिटीव आसा. आनी बाबा आमचे श्रीपाद बाबू आशिल्ले आनी नितीन गडकरीन आमकां टायम दिलो तातूंतल्या भितर. आनी त्या खातीर आमी सगळे कितें म्हळ्यार पॉझिटीव आसात, आशावादी आसात आनी आमकां पक्को निर्धार आसा की आमी हें काप्रेश्वर देवस्थान जें पळय आसा तें आनी व्हड हें वाचोवपाक आमी समर्थ, म्हळ्यार हें आमी सक्सेस जातले. सांगात खंयच्या एका तोडगा हो आसा, परंतु तो विशय जर आमी टायमाक जर तांचे कडेन ऑथॉरिटी कडेन व्हरना जाल्यार तें मातशें कठीण जाता. त्यामुळे अजुनूय जर कितें आसा जाल्यार तें सांगचें आनी तो सोडोवपाचो आनी ते प्रॉब्लेम हें करपाचो प्रयत्न आमी निश्चितपणे करतात. परवरे उड्डाण पुलाचें काम करतना रस्त्या कुशीच्या झाडांची सामकी जतनाय घेतली ना जाल्यार प्रकल्प बंद उडोवपाची शिटकावणी हायकोर्टान दिल्या. तशेंच झाडां शिफ्ट करपा खातीर घालून दिल्या मार्गदर्शक सुचोवणे प्रमाण काम केलें ना जाल्यार चवकशेकूय तोंड दिवचें पडटलें अशें कोर्टाचें म्हणणें. परवरी उड्डाण पुलाच्या कामात आडखळ थारपी 616 झाडां कातरून उडोवपाची आशिल्ली.
पूण 6 वड तशेंच इतिहासीक म्हत्व आशिल्ली हेर 9 झाडां दुसरी कडेन शिफ्ट करपाचें कंत्राटदारान मान्य केल्लें. वडाचें झाड शिफ्ट करपाचें मान्य करूनय कांय दिसा पयलीं जे पद्दतीन वडाच्यो खांदयो मारपाचें काम सुरू आशिल्लें ताका थळाव्या लोकांनी खर हरकत घेतिल्ली. खंयचीच जतनाय घेयनासतना JCBचे मजतीन ह्या वडाच्यो खांदयो मारपाचें काम सुरू आशिल्लें. हे प्रकरण आयज कोर्टात सुनावणेक आयिल्लें. पूण झाडां शिफ्ट करपाक जी एजन्सी नेमल्या ती गैरहजर राविल्ल्यान कोर्टान हें प्रकरण फाल्याक दवरलां. तशेंच ते एजन्सीकूय हजर रावपाचो आदेश दिलो. Today there was a matter of tree felling about the Parwari area. What happened? So we had come to the court because on the 3rd of December, a huge banyan tree, a JCB had attacked it, felling off the branches in a very crude manner, throwing them down to the ground. Now this is part of the road escalation project which is being constructed by the government from Giri up to Neo Majestic. They have identified a huge number of 616 trees which were for felling. But because of protests from us and a request that the ancient trees be kept at site, a total of 6 trees, mostly banyan trees, will be translocated. And another 9 ancient big trees, they have said that they will not fell. Now when we saw that on the 3rd of December there was this banyan tree was being attacked, we immediately asked the workers, on whose behalf are you doing it? And they said this is on behalf of the project manager or who's constructing the road. But today when we brought up the issue, the government says that the PWD has engaged a specialized agency for translocation. That agency is called Dr. Tree. They were not present at the site, no supervisors were present at the site, and the court therefore has asked the Dr. Tree person to be present tomorrow to inform what they are doing about this felling of the trees, how this has happened that nobody has been at the site. They have also called the project manager to come to the site because the project manager has to know which are the trees to be translocated, which are the trees to be preserved, so that by accident or by design, none of these trees are touched. It is our big concern about translocation. They have a very small chance of survival. Therefore, we have placed on record the guidelines of the Ministry of Road Transport as to how a translocation has to be done for survival. And these measures must be taken at least 3 months before any tree is even touched. We have great doubts about the survival or translocation of this particular tree, but with the court's directions, we hope that the Forest Department will take proper initiative to see that somebody from the department is present and that trees are not simply hacked to their death in this very crude manner. What was the court observation orally in the court today? Orally, the court was shocked that a JCB was used on a tree which has got to be translocated. Translocation means there has to be gentle methods of taking care that the roots are intact, that the branches are intact, that certain things can be trimmed. But there was no such thing, and the court said that we are willing to stop the project if you have got no access to protecting these trees, which you have given us an assurance will be translocated. They said about something about the inquiry also, if possible. Yes, the court also said that they want an inquiry into how it occurred that this tree was so violently attacked by a JCB and with only workers present. But they have not issued the direction as yet. I think they will consider that tomorrow because they have called all the parties and said be present in the court to assure us about this tree, what happened and what is going to be done in the future. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. 143 होमगार्ड भरते खातीर दुसऱ्या दिसाय उमेदवारांची गर्दी दिश्टी पडली. बुधवारा ह्या पदा खातीर 6000 परस चड अर्ज पडताळणी करपा खातीर उमेदवार GRP कॅम्पसात आयिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. जाल्यार बिरेस्तारा 1000 परस चड उमेदवार अर्जाची पडताळणी करपाक लायनीन राविल्ले दिश्टी पडले. ह्या अर्जा खातीर उमेदवारांचो रावपाचो दाखलो, जल्म, शिक्षण दाखलो आनी हेर कागदपत्रांची तपासणी करतना अशें उमेदवारांनी सांगले. वेळ घेसून मागीर आतां कसले फॉर्म भरपाक येयला? ओके, मग कितें कितें डॉक्युमेंट्स बी लागता? बर्थ सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट,
एज्युकेशन क्वालिफिकेशन आणि फोटो. फोटो. ओके. कितले शिकला तू? कॉम केला. ओके. आणि ह्या जॉबाक कित्याक म्हणून एप्लाय केले? आता जॉब लागतलो म्हणून असं म्हणून. ओके. सो तुका दिसता इतले लोक आसा हांगासर? पळोवया आता कितें जाता तें. तुमी आयज होमगार्डा खातीर हांगासर म्हणजे फॉर्म भरपाक आयले. सो कित्या खातीर दिसलें की तुमकां हे फॉर्म भरचे? होमगार्ड एक सेक्युअर जॉबा खातीर एप्लाय केला. ओके. ह्यान पयलीं बीन खंयच्या जॉबाक एप्लाय केल्ले गव्हर्मेंट? चालू आसा. हां, वेगवेगळ्या क्षेत्रांत. ओके. पोजिशन फिजिकूय ट्राय केले बट फिजिकलाक जावंक ना पास. सो एक सेकंड ट्राय म्हणून एक होमगार्डाक ट्राय केले. ओके. हांगासर तुमकां दिसता की खूब क्वॉलिफिकेशन आशिल्ली भुरगीं हांगा आसा? डिपेंड आसा शकता. ओके. सद्या आमी आसात GRP आल्तिनो हांगासर आनी जर तुमी फाटल्यान म्हाजी भुरगीं पळयत जाल्यार ही भुरगीं होमगार्डाचे जे पोस्ट आसा 143 ह्या पोस्टा खातीर हांगासर म्हणजे तेंचे फाटले 2 दीस जाले जे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन आसा ताची खंय तरी हें करप चालू आसा आनी ही भुरगीं जर आमी पळयली जाल्यार पोस्ट आसात 143 आनी ह्या पोस्टाच्या आंकड्याकून चड हांगासर आमकां भुरगीं पळोवपाक मेळटा. काल जेन्ना हांगासर व्हेरिफिकेशन आशिल्लें तेन्ना 6,000कून चड जी आसा ती भुरगीं आमकां दिश्टी पडटाली. जाल्यार आयज लास्ट डेज आसा. मंगळार, बुधवार आनी बेरेस्तार अशे 3 दीस फाटले 2 दीस जाले आनी आयज लास्ट दीस आसा. हांचें व्हेरिफिकेशन चालू आसा आनी आयचो आंकडो जर आमी पळयलो जाल्यार 7,000कून चड आंकडो वयर गेल्लो आसा. जाल्यार ही जी भुरगीं आसा ती 143 जे पोस्ट आसा आनी भुरग्यांचो आंकडो जर पळयलो जाल्यार भरपूर अशी भुरग्यांनी आपले फॉर्मां सबमीट करून आतां तेंचें व्हेरिफिकेशन सुद्दां चालू आसा. हे जे डॉक्युमेंट आसा ते डॉक्युमेंट तांकां म्हणजे बर्थ सर्टिफिकेट, एक फोटो तेंचो, तेंची रेजिडंट आनी तेंचे कितें तरी ID प्रूफ आसा हे डॉक्युमेंट तांकां हांगासर व्हेरिफिकेशना खातीर हाडपाक सांगल्या. तेच बरोबर आमी जर ही भुरगीं पळयली आनी आमी लोकां कडेन सुद्दां उलयली जाल्यार हांगासर फक्त चली भुरगींच न्हय तर बायलां सुद्दां आमकां लग्न जालेली बायलां सुद्दां आमकां हांगासर दिश्टी पडटा. तारीवाडो शिरोडेच्या सरकारी मुळाव्या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी शाळेचेर बहिष्कार घातले उपरांत शिक्षिका वंदना पाटील हाची निमणे तोरले शिरोडेच्या सरकारी प्राथमीक शाळेत बदली केली. संबंधित शाळेची शिक्षिका विद्यार्थ्यांक सारकी शिकयनाशिल्ली ताका लागून मंगळारा विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी शाळेचेर बहिष्कार घातिल्लो आनी त्या शिक्षिकेची बदली जायना मेरेन शाळेत घडचे नात अशें पालकांनी भूमिका घेतली. आमी हांगा शिरोडे हांगा आसा ज्या जाग्यार काल हांगा तारीवाडा हांगा शिक्षिके संदर्भांत विद्यार्थ्यांनी पालकांनी बहिष्कार घातलेलो. ताका लागून मोठ्या प्रमाणान हांगा तेंच्यांनी सगळे डिपार्टमेंटांक जे संबंदीत डिपार्टमेंट आसा शिक्षण खातें हांकां तांकां सगळ्यांक तेंच्यांनी हांगा लेटर दिल्लें की तेजी ट्रान्सफर करची म्हणून. त्यानुसार त्या शिक्षिकेची हेजेनुसार शिक्षिकेची ती बदली केल्ली आसा. तिका थंयची तारीवाड्यातली काडून ताका तोर्ल शिरोडा हांगा सरकारी शाळेन घातलेली आसा. जेन्ना पालकांनी बदली केल्ली बदली मागलेली फक्त हाका लागून की ती शिक्षिका जी आसलेली ती हांगा भुरग्यांक सारकी शिकयना जावं ती दीस रात मोबायलाचेर व्यस्त आसा अशें म्हणालें. पूण जेन्ना आमी तिजे कडेन काल उलयले शिक्षिके कडेन तिणी सांगलें की आपूण आपली भुरगीं अशी करून तांकां शिकयताले आनी हे पेरंट्स येता आनी डायरेक्ट आमकां वर्गान भितर सरता आनी मानसीक त्रास दिता अशें म्हणून तिणी सांगलेलें. ताका लागून जेन्ना आमी गोमंतक टीव्हीचेर ह्या संदर्भांत तेजी वृत्त प्रसिद्ध केलें आनी शेवटी अखेर जे शिक्षण खात्यान जी शिक्षिका आसलेली वंदना पाटील हेजी ट्रान्सफर तोल शिरोडा हांगा केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर शिरोडेच्यान एकनाथ खेडेकर. काजुमळ मोल्या वाठारांत साठोवन दवरिल्ले रेवीची मामलेदार, खण खात्याचे अधिकारी, पुलीस आणि उदका स्त्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी जोड पळोवणी केली. हे पळोवणेचे अहवाल तयार करून ताची विल्हेवाट लावपाचें थारायला. भौशीक बांदकाम खात्याच्या कर्मचाऱ्यांची मजत घेवन हे रेवेचो विलो लायतले अशी धारबांदोडेचो मामलेदार प्रताप गांवकर हांणी सांगले. आमी धारबांदोडा प्रशासकीय इमारत जी आसा मामदार हांगा थंय आसा जे जाग्यार हांगा काजुमळ पेरीमळ हांगा एक रेती बेकायदेशीर रेती काडपाचें प्रकरण घडलेलें. सद्या तें प्रकरण गाजत आसा आनी 6 दिसांनी अननोन पर्सनाचेर ते रेती संदर्भात गुन्हा दाखल केल्लो आसा.
आणि काल जेन्ना ह्या संदर्भात ती रेती थंयच्यान गायब आनी अशी म्हणून तेंच्यांनी बातम्यो आमी मारल्यो आनी खरेंच ती रेती 2 ढिगारी जे आसले ते गायब जाल्ले आसले. त्या संदर्भात मामलेदार यांनी जॉयंट इन्स्पेक्शन केले. तितून मायनिंग डिपार्टमेंट आशिल्ले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसलेले, पुलीस आशिल्ले आनी WRDचे मनीस आशिल्ले, अधिकारी आशिल्ले. तेंच्यांनी मेळून तेंच्यांनी काल हांगा जॉयंट इन्स्पेक्शन केल्लें आनी त्या इन्स्पेक्शनाक सगळो अहवाल तयार करून ती रेती जी साठवून दवरिल्ली तेजी विल्हेवाट लावपाची हें धरलेलें आसा. आनी ह्या संदर्भात मामलेदारान PWDचे जे कर्मचारी आसा तांकां घेवन ती रेतीची विल्हेवाट लायतली अशी म्हणून मामलेदार प्रताप गांवकर यांनी सांगलेलें आसा. गोमंतक TV खातीर धारवणचे एकनाथ खेडेकर. देवेंद्र फडणवीस हांणी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदाचो पदभार स्विकारल्या उपरांत गोंय नागपूर शक्तीपीठ महामार्गाच्या कामाचो मार्ग मेकळो जालो. महामार्गाच्या कामाक गती दिवपाची घोशणाय तांणी केल्या. गोंय नागपूर शक्तीपीठ महामार्ग पत्रादेवी हांगासर राष्ट्रीय महामार्गाक जोडटले. पत्रादेवी ते नागपूर हे अंतर 805 किलोमीटर आसा. शेजारच्या सिंधुदुर्गा सयत 12 जिल्ल्यांतल्यान हो महामार्ग वतलो. ग्रीनफिल्ड पद्दतीन जावपी हो महामार्ग विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातल्या महत्वाच्या धर्मीक तशेंच पर्यटन थळांक जोडटले. महामार्गा खातीर जमीन ताब्यात घेवपाचें काम सुरू आसा. शक्तीपीठ महामार्गाचें खाशेलेपण लांबी 805 किलोमीटर. पत्रादेवी नागपूर अंतर जातलें उणें. प्रवासाचो वेळ 18 वरांवयल्यान येतलो 4 वरांचेर. खर्च 75,000 कोटी रुपया अपेक्षित. 2025 वर्सा प्रकल्प जातलो सुरू. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. लंच टायम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव ऐश्वर्या तुमचो निरोप घेता. आनीकय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.